काजी आणि नाल्ल ही राज्यातली मुखेल पिका। ह्या दोन्ही पिकांचेर खूपशे शेतकार निंबून आसा। पावस व हवामानात बदल जालो जाल्यार नाल्ल तशेंच काजीच्या शेतकारांक बरेच नुकसाण जाता। हाका लागून सरकारान काजी तशेंच नाल्लाक आधारभूत रक्कम दिवपी येवजण सुरू केल्ली। हाचे पयलीं खूप खेपे आधारभूत रकमेत बदल जायत गेलो। सरकारान काजीची आधारभूत रक्कम वाडोवपाचो निर्णय घेतला। ह्या निर्णयाक आदर्श कृषी सहकारी संस्था तशेंच काजी शेतकारांनी येवकार दिला। तशेंच आधारभूत रक्कम योजनेत दुरुस्ती जाल्ल्यान नाल्ल तशेंच काजीच्या बागायतदारांक थाकाय मेळ्ळ्या। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। काजीची आधारभूत रक्कम 150 रुपया वयल्यान 170 रुपया करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। काजीची आधारभूत रक्कम वाडोवपा सयत नाल्लां खातीर आधारभूत रकमेचो लाव दिवपाचे प्रमाण 50,000 वयल्यान 1 लाखा मेरेन वाडोवपाची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। काजी वा नाल्लाचो दर सरकारान निश्चित केल्ल्या आधारभूत रकमेच्या सकयल गेलो जाल्यार आधारभूत आणि शेतकारांक मेळपी दरांतल्या फरकाची रक्कम हे योजने खाला सरकार शेतकारांक फारीक करता। हाका लागून आधारभूत रकमे परस शेतकारांक उणो दर केन्नाच मेळना। काजीचो आधारभूत दर 150 रुपया आशिल्लो तो आता 170 रुपया जाला। एका शेतकाराची चडांत चड 10 हेक्टर जमीन गृहीत धरून चडांत चड 4000 किल काजी खातीर लाव मेळटलो। तशेंच 50 किला परस चड काजी आसपाक जाय। तशेंच आधारभूत दर आणि प्रत्यक्षातलो दर हातूंत चडांत चड 50 रुपया मेरेनचो फरक मेळटलो। नाल्लाच्या आधारभूत रकमेत वाड जावंक ना। हो दर पयली भशेन 6000 रुपया आसा। मात चडांत चड 50,000 नाल्ला बदला आता 1 लाख मेरेनच्या नाल्लाक योजनेचो लाव मेळटलो। आशिल्ल्यांकूच येवजणेचो लाव मेळटालो। तशेंच चडांत चड आधारभूत रक्कम दिवपाची मर्यादा 3.5 लाखा वयल्यान 9 लाखा मेरेन वाडयल्या। तशेंच म्हाल विकल्या उपरांत कृषी कार्डाची प्रत जोडून शेतकारांनी आधारभूत रकमे खातीर अर्ज करप गरजेचे आसा। विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यांनी अर्जाची तपासणी करून मान्यताय दिवप गरजेचे। आदर्श कृषी संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी म्हणले 200 रुपयांची मागणी कायम आसा। अशें आसले तरी 150 रुपया वयल्यान 170 रुपया आधारभूत रक्कम करपाच्या निर्णयाक संस्था येवकार दिता। काजी खातीर 200 रुपया आधारभूत रक्कम दिवपाची मागणी आदर्श कृषी सहकारी संस्थेन केल्ली। हे विशीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केल्ले। काजीच्या बागायतीत बेनुल्ली बेंडची पडटात। मजुराचो खर्च वाडला। हाका लागून 200 रुपयांची मागणी कायम आसा अशें तांणी स्पष्ट केले। काजीचे बागायतदार माधव सहकारी हांणी सांगले काजीच्या बागायतीत दर वर्सा बेनुल्ली बेंडची पडटा। तशेंच मुट्टे लागीं करपा खातीर मानाय दवरले जाल्यार तांकां पयशे दिवचे पडटात। मानायांची मजुरी आता वाडल्या। हाका लागून काजीची आधारभूत रक्कम वाडोवपाचो निर्णय शेतकारांक थाकाय दिवपी आसा। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीर www.bhangarбhuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा।